वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर जस्ट हांवें एक व्हिडिओ एंड केलो म्हटल्यारच गाडयेन आतां उदो म्हटल्यार तुमी जो कालचो व्हिडिओ पळयलो पळय तो जस्ट हांवें आयजच एंड केला. म्हटल्यार जो आमी बायक पिडियट्रिशना कडेन घेवन गेल्ली पळय फॉर वॅक्सिनेशन एंड ऑल, तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमी पळयलो काल. सो तो व्हिडिओ हांवें एंड केलो आनी तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करतकीर घरा कडेन पावली आमी. आनी घरा कडेन जेन्ना गाडयेंतल्यान सामान काडपाक लागली पळय तेन्ना म्हाका याद जाली की अरे हांवें तुमकां सांगलें की हांवें विशालांतल्यान कितें कितें हाडलां तें दाखयता अशें म्हणून. सो म्हटलें व्हिडिओ तर एंड केला, आतां काय कंटिन्यू करूं शकना. सो म्हटलें चला आतां दुसरो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया आनी तुमकां म्हळें दाखोवया की कितें कितें हाडलां तें. सो हेकाच लागून आतांच व्हिडिओ परत स्टार्ट करता आनी दाखयता की मागीर म्हटलें न्ही तो मागीर तशेंच उरता, दाखोवपाक पावच ना. कित्याक की म्हाजी एक संवय आतां बरी काय वायट ती तुमी सांगात की खंयच्यानय येयलें न्ही जें कितें हाडटा पळय तें म्हाका न्ही तेन्नाच्या तेन्नाच त्या जाग्याच्या जाग्यार दवरुपाक जाय, नाल्यार म्हाका सूख लागना. कपडे हांगा उडयले, बॅगां थंय उडयली, सामान थंय उडयलें, मागीर काडया फाल्यां काडया तें म्हाज्यान कशेंच जायना. कितलेंय टायर्ड जाल्लें आसूं, कितलोय लेट जाल्लो आसूं, म्हाका न्ही तें सामान तेन्नाच्या तेन्नाच जाग्याच्या जाग्यार दवरुपाचें आसता. सो आतांय हांव तशेंच करतलें. एकदां जर तें सामान सगळें धुवून करून जाग्याच्या जाग्यार दवरलें न्ही मागीर तें तशेंच उरतलें. अशें म्हणून म्हटलें चलात व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया आनी तुमकां दाखोवया म्हटलें कितें कितें हाडलां तें. तर बायचो मूड बी मातसो ओके लायक आसा कित्याक तें न्हिदोन उठला, पोटाक बी घातला तेका. सो तेतून म्हळ्यार तुमकां दाखोवन घेता कितें कितें हाडलां तें पळोवयात आनी मागीर मुखार कंटिन्यू करया कशें कितें तें पळोवया. ओके सो चला दाखयता तुमकां. सो हे पळय हांगासर तुमकां न्ही हांव दाखयतां हांवें कितें कितें हाडलां तें आतां. मागीर न्ही हांव विसरोन वता, एकदां काडून दवरलें की ना मागीर तें विसरता. आनी कितें मिक्स भाजी आसा हितून, हातीन कशें कितें मेळटा पळय सगळें तें दाखयता तुमकां. सो हे पळयात हांगासर बीप हाडलां बायक. आतां तेका जेवण बी लायता न्ही सो तें मागीर हें जाता, सगळें आंगार पडटा, कपड्यांक लागता अशें म्हणून हें हांगासर बीप जें आसा पळय तें घेवन आयलां. 2 हाडलां, एक पींक आनी एक ब्लू कलरान. सो ऑलवेज चेडवांक पिंकच कित्याक घेवपाक जाय न्ही सो तेका लागून हांवें ब्लू बीन घेतलां. तर आतां न्ही हें हांव धुवन दवरतलें आनी मागीर फाल्यांच्यान यूज करपाक मेळटलें. हें म्हणून कितें अशें प्लास्टीक बी अशें ना, मातसो असो वेल्वेट टायप असो कपडो जो आसता पळय तसोच आसा बट मातशें सुळसुळीत अशें आसता. मे बी वतलें हेजेर कितें पडलां तें. आनी डाग पडले सुद्दां म्हणून हेका व्हडलें ना न्ही अशें म्हणून हांवें हे 2 हाडल्यात. आनीक प्रायस जी आसा पळय ती सांगता तुमकां हांव हेजी 25 रुपीज. ही पळय हांगासर तुमी पळोवपाक शकता 25 रुपीज ईच. ओके सो 2 हाडल्या हांवें, 50 रुपयाक जोडी अशी जाली ना. सो हे 2 हाडला बायक. आनीक म्हाका न्ही हो एकूच ड्रेस आसा पळय तो मेळ्ळो, म्हळ्यार बरो दिसलो असो करून. हो न्ही घरा कडेन घालपा सारको ना, बरो ड्रेस आसा. हे पळयात हांगासर तेजेर प्रिंट आसा अशें करून किट्टी. आनीक असो लायट पीच कलर टायप असो आसा. पिंक म्हणल्यार पिंक ना, पीच म्हणल्यार पीच ना, असो लायट कलर असो आसा जसो तुमकां दिसता पळय मोबायलान तसोच आसा एक्झॅक्टली. आनी हो न्ही तेका हांवें घरा कडेन घालपाक हाडूना, खंय वता आसतना असो घालपाक हाडला. सो हेजी प्रायस जी आसा पळय ती 299 आसा. ओके 299 पडलो हो ड्रेस आसा. आनी मातसो न्ही हांवें व्हडूच घेतला ड्रेस जो आसा पळय तो, कित्याक तेका न्ही आतां सगळे कपडे ल्हान जाता. बरे बरे ड्रेसीस आसा आनी इतले दिल्ले बी ड्रेसीस आसा जे आजून आंगाक लावना बट तेका ल्हान जाता अशें करून. एकदां घातला जावं एकदांय घालुना अशे ड्रेस मागीर ते तेका न्ही ल्हान जाता रोखडेच. सो आनी हो एक हांगासर सेट हाडला तेका हांवें. पळयात हे हांगासर टॉप तेजे वयले आनी ही हांगासर शॉर्ट्स. ओके म्हळ्यार ते टॉप जे आसा पळय ते लॉंग दिपरा कडेन अशें हे टॉप येल्लो कलर आनी हे तेजी शॉर्ट्स. हो सेट तेजो. सो हेची प्रायस हांगासर 279 रुपीज हो जो आसा तो. म्हाका न्ही हेच्या कंपेरिजनाक न्ही हो बरो दिसलो. मटेरियल दोगांयचें सेम बट हो 1 पीस हो 2 पीस. सो मातसो म्हाका बरो असो दिसलो. सो खंय वता आसतना अशें करून तेका घालपाक आतां गरमेक बऱ्याक पडटा न्ही कम्फर्टेबल अशें म्हणून हांवें घेतलां. हो एक हांगासर बेबी कोम घेतला बायेचे केस उगोवपाक. तेजे कडेन न्हू त्यो बारीक फोण्यो येता पळय न्हू त्यो फोण्यो आशिल्ल्यो. सो तेका न्ही आतां हांवें हो एक हाडला बेबी. हे कितले जाणां 99 रुपीजांक. आनी तेच्या भायर हाडला हेका जाय आशिल्ली खंय खाड उगोवपाक, सॉरी केस उगोवपाची ही फोणी ही जाय म्हणून ताणें हो सेट घेतला. हो आसा 29 रुपीज हांगासर. आनी हांगा एक सेट घेतला तेणेंच घेतला. हो
हो एक सेट घेतला हांगासर. सो हितून हो रावंड कोम आसा. सो हो म्हाका केस सुकोवपा म्हाज्यानी केस हितून भरून तुटता म्हाजे वेली हेर बीन तेका लागून. बट हांवें घेतला हो आसा 79 रुपीज. ओके सो हितून 4 भशेन कोम आसा. फूल, हाफ, मागीर आनीक फूल, हाफ, एक मिरर आसा आनीक तो एक ब्रश आसा. ओके सो हे घेतला. हे 3 जाले. मागीर आमी कितें घेतलां. सो हांवें न्ही एअर टायट कंटेनर जे आसा पळय न्हू ते घेतल्या. आतां बायेचे प्रिमिक्स बी जे आसा पळय ते करता न्ही. सो ते प्रिमिक्साक लागून बऱ्याक पडटा स्टोर करून दवरपाक. ताका लागून घेतला हांवें. तर हे 2 प्लास्टीकचे. हो प्लास्टीक हो स्टील म्हळ्यार हो फूल प्लास्टीकचो डबो. भितरल्यान ताका स्टील आसा आनीक हेजे प्लास्टीकचे धापणे एअर टायट कंटेनर. सो हो आसा 93 रुपीसाचो. हो एक्चुअल प्रायस जी आसा पळय ती वेगळी आसा. हेजी 199 एक्चुअल प्रायस जी आसा ती. आनी ऑफर प्रायजाचेर हे सगळे जे आसा पळय ते ऑफर प्रायजाचेर. ओके एक्चुअल रेट वेगळी आसा तेजी. कसली ऑफर चालू आसा दिसता. सो ताका लागून ऑफर प्रायजाचेर हे 93 रुपीज. हो फूल स्टिलाचो डबो आनी वीथ प्लास्टीक धापणे. हेची प्रायस कितली रे बाबा. एक्चुअल प्रायस 150 बट 61 रुपीसांक हो डबो जो आसा तो. सो बायेचे बारीक कितें आसा पावडर थोडोसो बी स्टोर करपाक मेळटलो म्हणून. आनी हो आसा फूल ग्लासाचो. फूल हे ग्लास आनी हो आसा 250 रुपीसाचो 99 रुपीसाक. ओके कसली तरी ऑफर चालू आसा तेंची. सो ताका लागून तो सेल चालू आसा तेंचो. कितें तरी आसा दिसता स्टार्ट ताका लागून. नेक्स्ट हे हांवें घेतलां. हांवें म्हटल्यार अशें करून हे कुल्लड टायप आसा. पण हे कुल्लड मातयेचे ना. तर हो आसा 39 रुपीज एक्चुअल प्रायस आनी ऑफर प्रायस आसा 18 रुपयांक. 18 रुपयांक एक हे 36 रुपीसाक हो सेट घेतला हांवें. आनी आशिल्ले सचे बीन सेट बट हांवें हेका नाका म्हटलें 2च पुरो अशें म्हणून. सो 2च घेतले सद्याक. आनी तशें तुमकां हांवें सांगलें पळय न्हू हांव जेन्ना विशालान वता न्ही म्हाजें हें हँडवॉश जें आसा पळय न्हू सामकें फेवरेट. हाडटाच हांव गेल्ले खेपी आउटशायनाचे बरें येता. बाय 1 गेट 1 हें. आनीक 95 रुपीसांक हो सेट फूल. बरें दिसता म्हाका हें हँडवॉश. फोम बी बरो येता आनी स्मेल बी बरो येता. हातीक कितलो टायम म्हणल्यार उरता. नेक्स्ट हें हांगासर घेतलां हांवें प्लेट. बायेच्या खातीर अशें म्हणून घेतलां पण बायकां खावचें ना न्ही. आमकांच कितें अशें करून ब्रेकफास्टाक बी बऱ्या पडटा न्ही ताका लागून. हेजी प्रायस आसा एक्चुअल MRP 93. ऑफर प्रायस ना हेजेर ऑफर ना. ओके 93 रुपीसांक ही प्लेट. आनी आशिल्ल्यो व्हडल्यो जेवपाच्यो बिवपाच्यो रावंड स्क्वेरान अश्यो. हांवें नाका म्हटलें. म्हाका एक्चुअली असलेच ताटान जेवपाक आवडटा. तुमी पयलांच आसतलें हांव बेश्टें प्लेन ताटान जेयना. ताचे नंतर हें घेतलां टी बिस्कीट. जिरा बिस्कीट येता पळय ही टी टायप असली. सो ही बिस्कीट घेतल्या. सो हेची प्रायस न्ही 52 रुपीज आनी बाय 1 गेट 1 आशिल्लें. म्हाका न्ही असले जिरा बिस्कीट जे येता पळय बारीक खूब आवडटा. पयलीं ल्हानपणा सावन ह्यो मम्मा पप्पान आमकां भरपूर खावयल्यो. सो ह्यो फेवरेट अश्यो. केन्ना अशें खंय मेळ्ळें न्ही घेता हांव. बागायतारान बी चड आसना. सो विशालान गेल्यार मेळटा. सो ह्यो हाडल्या जिरा बिस्कीट बाय 1 गेट 1 आशिल्ले. आनी विशालान असले ऑफर्स तर चालूच आसता नो डावट. केन्नाय गेल्यार तुमकां कितें ना कितें ऑफर मेळटली. आनी मागीर हे वेफर्स घेतल्या. हे 45 रुपीसांक एक. हे बी बाय 1 गेट 1 आसलेले. ओके सो चॉकलेट फ्लेवर आनी ऑरेंज फ्लेवर हाडला. ओके हे 2 जाले. आनीक हांवें न्ही हे ग्लास घेतला. एक्चुली न्ही म्हाका मातशें डिफरंट आनी बारीक अशें स्मॉल ग्लास आसलेले. ज्यूस ग्लासीस जे येता पळय न्हू ते इतके व्हडले नाका आशिल्ले. म्हाका हाफूच जाय आशिल्ले. बट म्हाका जी सायज जाय पळय न्हू ती मेळूना. आनी आतां समर सिजन न्ही. आतां मोस्टली अशें करून कोणाकूय च्या बी ऑफर करना. अशें सॉफ्ट ड्रिंक ना ज्यूस बी कितें दिता पळय आमी. सो ताका लागून म्हाका न्ही ते म्हाजे कडेन आसा पळय ते मोटे आनी बरे इतले रुंद अशे ग्लास इतले लांब. सो ते खूब जाता दिता आनी लोक सगळे म्हणटा इतले नाका आमी हाफ दिवपा पडटा अशें म्हणून मागीर हांव बारीक ग्लास सोदतालें. सो मेळूना म्हाका. पण हें मातशें म्हाजे कडेन जें आसा पळय तेज्याहून हें मातशें तरी बारीक आसा अशें म्हणून हांवें हाडल्या. हो न्ही 99 रुपीसांक 6 पीस. म्हटल्यार कशें जाणा हे बॉक्स. आनी म्हाजे कडेन आसा पळय तितले एक फुटला 5च आसा ते. आनी आसा म्हाजे कडेन ते सगळे व्हडले व्हडले इतले व्हडले ग्लासीस बीन ते आयस्क्रीम ग्लासीस मागीर ते फालुदा कोल्ड कॉफी बी पिता पळय तसले ग्लासीस. हे ज्युसाचे हे बारीक नाशिल्ले म्हाजे कडेन. सो तरी पण हांव मागीर परत नेक्स्ट टायम केन्ना बारीक मेळ्ळ्यार घेतलें. ओके सो सद्याक हें हांवें घेतलें. हे हांगासर ग्लासीस घेतल्या. आनी
हो एक हेजो सेट घेतला डब्बे 3 पीस सेट हो हांगासर हे पळयात 3 पिसाचो सेट 4.5 लिटर 7.5 लिटर एंड 12 लिटराचो हो डबो एअर टायट स्टोरेज हो 3 डबे आसा हितून भितर आनी तांकां न्ही हांगासर येता अशें करून लॉक सिस्टम आहा सो हितून अशें करून लॉक सिस्टमान हो एकूच आशिल्लो म्हाका कलर तितलो आवडना बट घेतला हांवें मातसो ट्रान्सपरंट टायप आसा सो आतां अशें करून गरमेच्या सिजनाक आमी आतां म्हळ्यार पावसा खातीर कितें कितें पुरामेत करता न्ही सोलां मिरसांग हें तें घालपाक जाय पडटा आनी म्हाजे कडेन न्ही चड अशें करून एअर टायट कंटेनर इतलें व्हडलें ना अशें म्हणून हांवें हो घेतला सद्याक आतां मिरसांगे बी सुकून घालपाक जाय न्ही ताका लागून उदक वत्ता सो इतलेंच शॉपिंग जी आसा पळय ती हांवें केलां आतां ही सगळी काडून दवरता आनी मेळटा तुमकां मागीर सो हें पळयात तुमकां दाखयलां आनी हांगासरच दवरलां आनी बाय येयले पळय उडी मारून म्हाजे कडेन लय खोकली काडटा मले सो आनी तेज्या भायर न्ही हांवें हें पळयात हांगासर मँगो हाडल्या मानकुराद अशें म्हणटा हें हापूस अशें दिसता म्हाका पूण ती म्हणटा मानकुराद हें पळयात हांगासर तुमी सांगात कसलें म्हणून बरो वास बिसा घमघमीत गाडयेक आनी साम घमघमीत वास आनी बरें आसा सामकें बारीक अशें ना 30 म्हणटाली 1000 डझन अशें म्हणून मागीर म्हणपा 900 रुपया दी अशें म्हणून हांवें म्हणलें 900 रुपया घे म्हण चल बायेक लागोन तुका 800 दिता अशें म्हणपा लागलें आनी अशें करून दिलें तेणें 800 रुपयांक बरें आसा पळयात हांगासर आतां हांव आयज दिवचें ना बायेक फाल्यां मागीर तें निवळोवपाक घालपाचें न्ही उदकांत बी तशें करून दितलें डॉक्टरान सांगलां म्हाका दी म्हणून ताका दिसाक एक तरी असो म्हळ्यार एक म्हणल्यार एक पावटी तरी असो करून तें खाता तितलो दी अशें म्हणून आनी हे हांगासर निरो हाडला पळयात आमगेर न्ही हाफ बॉटलूच हाडटा आमी म्हळ्यार हाफ लिटराची ही सो ती हाडल्या आतां तो दवरिता फ्रिजांत आनी हे हांगासर सोडा बॉटल घेतल्या हेणें आनी दूद हाडलेलें दवरलें स्लायस ब्रेड आमी ऑप्शनल हाडटा केन्ना अशें करून रातचें किंवां सकाळचें बाय कितें करपाक दिना जाल्यार बी जाय पडटा न्ही म्हणून आनी निरो आतां दवरिता हांव फ्रिजांत बाय कशेंच आयकना मागीर थंड करून पिवपाचो फाल्यां बी पितली आतां रातचो पिवचो ना मागीर रातची न्हीद पडना गरमेन ताका लागून आनी हें सगळें आसा अशेंच मागीर काडून दवरिता बायलाक भायर व्हर अशें म्हणून सो हें पळयात आमी ना तेन्ना एक पार्सल आयिल्लें हेजें तेवूय बीन आसा आनी पळय भितर गरमी बी जाता न्ही ताका लागून बेजारता तें पळयत हांगासर झाडांक उदक घालपा लायलें येवचें काल घालून आशिल्लें आयज घालता आनी फुलां हे दिसांक आमची भरपूर फुलता ही कन्याची फुलां तर भरपूर फुलता ही बीन हांगासर फुलां फुल्ल्या हेजी बी फुलोन गेली ही पळय तर ही फुल्ल्या आनी हेंकां बी कोंब आयल्या फुलतली आतां हेय बी ह्या दिसा आनी थंय अनंताची आनी कुंदाचो सिजन जावन गेलो स्टील म्हाजी फुलता खंय खंय आजून ही हांगासर रतनाबोली मेली म्हाजी रतनाबोली सगळी एकूच कडेन आसा ती फुलतात ह्या दिसा फुलां भरपूर आसा आमची हांगा पावसाकूच मागीर प्रॉब्लम जाता घालता झाडांक उदक च्या बी नाका खंय ताका आनी गरमी असली आतां जाणा स्वेटींग पळयात कशें जालां तें सो हेका मातशें भायर घेवन रावता आनी वता मागीर भितर कोणागेर काजू बियो भरले वास येता वता मागीर भितर आनी जें कितें तुमकां दाखयलां पळय तेंच काडून दवरपाचें उरलां बाकीचें सगळें काडून दवरलां हांवें ओके सो चलो मेळटा मागीर तुमकां तर टायम जो आसा पळय न्हू तो जालो जेवणाचो हांगासर हें पळयात तुमी 9 जावन गेली आनी आयज आमकां न्ही जेवपाक लेट जालो नाल्यार एक्चुली हांव ट्राय करता की 9 म्हणल्यार जे आसा पळय सगळें जेवन बिवन सोंपोवपाचें अशें म्हणून 9:30 म्हणल्यार किचन क्लोज आनी मागीर मातसो रेस्ट आनी न्हिदपाचें सो रांदून घेतलां हांवें दाखयता तुमकां कितें केलां तें आयज हें पळयात हांगासर हांवें केलां पनीर जस्ट पनीर मटर पनीर न्हू आं मटर आसा म्हजे कडेन बट हांवें घालूना जस्ट पनीर केलां हो म्हणटालो बेश्टो भुर्जी बी कर पनीराची म्हणून हांवें नाका मातशें ग्रेवी टायप करया अशें म्हणून तर पनीर केलां आतां येवन आनीक बायक बीन मातशें तेजें आंग दुखलेल्या भशेन जालें ट्रॅवलिंगाक काय कितें खबर ना ताका बेजार येता सो ताका हें करून दिल्लें म्हटल्यार पोटाक घालपाक अशें करून म्हणून केल्लें हें पळय बट ताणें खावना थोडेशेंच खालें बाकी तशेंच दवरलां हें पळय तर तशेंच आसा तें जें तुमकां हांवें काल प्रिमिक्स केलां म्हण दाखयलें पळय सो तेंच हें हांवें केल्लें आतां तूप बी घालून पण ताणें थोडेशें खालें एक 5-6 चमचे बी खाले आसतले
5 सुद्धा नाही 4 बीन चमचे खाला असतं 3-4. सो तशेंच दवरलं सांडलें तेणें. सो हांव म्हणपाक लागलो आसूं फोर्स करनाका अशें म्हणून. ताका न्हिदूय बी येता. आयज दीसभर सारकी जावना न्ही तेजी न्हीद. हेका वाडलो हांवें, हो जेवलो, हांव तुजें बाये फुडें रावलें. आनीक आतां तो गेला भितर न्हिदयता म्हणपाक लागलो ताका. आनी ताका आतां पोटाक घातलें हांवें भितर, म्हणल्यार बोम करून घातलो, फॉर्मुला घातला. आनी तें आसा भितर आतां न्हिदयतलो ताका. दोळे बी अशें करून पुसयता, न्हिदयता ताका. आनी हांव जेवन घेता, सगळं किचन क्लोज करता. आनी मागीर मातसो रेस्ट घेवपाक मेळटा न्ही, मातशें बेगीन जेवन घेवन जालें जाल्यार. नाजाल्यार कितें आसा, जेवचे पयलीं बी हांव हुस्कोच आसता कामाचो, हें करपाचें तें करपाचें अशें म्हणून. सो बाय मातशें खेळटलें आनी हो न्हिदयतलो ताका, न्हिदतलें तें मागीर. ओके. सो आनी म्हाका न्ही एक गोश्ट तुमच्या वांगडा शेअर करपाची आसली, ती म्हळ्यार म्हाका खूब जाणां म्हणटात की बाय दीसभर रडत रावता का म्हणून. तर ना, दीसभर रडत रावना. जो तुमकां पळय तेजो बॅकग्रावंडान आवाज येता पळय तेन्ना खेळटा. म्हणल्यार कशें खबर आसा, तें ल्हान आसा न्ही आतां. सो तेंचें नवें इन्वेन्शन, ताका आतां तेणें म्हणल्यार नवो इन्वेंट केलें, म्हळ्यार तेजें नवें इन्वेन्शन की हां आपल्याक बोवाळ मारपाक कळटा, हें तेजें इन्वेन्शन आतां. डॉक्टर बी सेम सांगता. तेजें जें कितें तांकां आतां करपाक कळटा अशें दिसता, पण तें ती करीत रावता. आतां तें कळटा न्ही, आपल्या बोवाळ मारपाक कळटा, आपलो आवाज व्हडलो येता अशें म्हणून. सो न्हू तें आतां खेळटना बसून व्हडल्यान अशें करून करता आनी कितें करता अशें करून तें खेळटा आपल्याल्या भशेन. रडना तें. मागीर तुमकां बॅकग्रावंडान तसो आवाज आयकून अशें दिसता आसतलें की हय रडटा बी काय म्हणून. तर ना, रडना तें, खेळटा. आनी तेंचें आतां नवें कितें चालूच आसता न्ही एक्टिविटीज, सो तशेंच आसता तेजें बी. सो आतां ताका उमतें पडपाक कळटा जाल्यार परत उमतें पडत रावतलें, तशें करता तें. भुरग्यांचें चालूच आसता. सो म्हाका तुमकां हीच गोश्ट क्लियर करपाची आसली की ना, अशें करून तें रडत रावना. आतां कितें आसता, घरान आनी कोण ना न्ही, हांव आनी होच आसता. हो जेन्ना भायर सरता पळय तेन्ना हांव एकलेंच आसता. सो मागीर तें कितें जाता, हांव ताका हांगासर दवरता, हांव किचनान वता जावं बेडरुमान दवरून किचनान वता. मागीर ताका अशें दिसता हां आपूण एकलेंच आसा अशें म्हणून तें बेजारता, इतलेंच आनी कांय ना. आमी जर अशें तें खेळटा थंय ताका घातलें आनी आमी जर सायडीन उग्गी सुद्दां बसली तेजे कडेन उलोवना न्ही, जाल्यार पसून तें आपल्या भशेन एकलें खेळत रावता, तशें कांय ना. फक्त ताका मागीर एकल्याकच सोडलें, आपल्याक अशें दिसता, भंय दिसता आनी मागीर तें मागीर बेजारता, इतलेंच आनी कांय ना. सो म्हाका तुमकां हीच गोश्ट जी आसा पळय ती क्लियर करपाची आसा. ओके. सो चलो, आतां आयचो हो व्हिडिओ हांगासरूच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.